हे जेन्ना चर्चा चलताली निलेश फ्रँकली विचारता तेन्ना तुमच्या जॉब रिक्रुटमेंटाचो बोवाळ जालो. हांव हे जॉब रिक्रुटमेंट PWDचे म्हणटा तें प्रकरण आहा पळय ताचेर मातसो उजवाड घाला. कारण 2022च्या इलेक्शना पयलीं ह्याच जॉब रिक्रुटमेंटाचेर बोवाळ जाल्लो. व्हडली व्हडली फिगर्स आमी आयकल्ली. जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर इतले घेतले, तितले घेतले, इतले पावयले, इतले दिले. आज परत जेन्ना तुमकां देंवोवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना नेमको त्या टायमार ह्या जॉब रिक्रुटमेंटाचो बोवाळ जालो. ही कितें भानगड? माझे ऑपोजिशन जे आशिल्ले ते फुडें व्हरपाचे, ते वयल्यान म्हाका क्लीन चीट दिल्या. सो वेर द क्वेश्चन ऑफ मी ते पयशाचे भानगडी हांव आसा हें आसा. सो आय एम व्हेरी क्लियर, देर वॉज नथींग लायक दॅट. रिजल्ट्स वेर ऑल्सो ओपन टू एवरीबडी. आणि मेरीट मारता पळय, मेरीट डज नॉट कम रिजल्ट्स. आता SSCC बोर्डाचे 12 स्टँडर्डचे बोर्ड रिजल्ट जेन्ना दिता ते सीट नंबरूच दिता, मेरीट मारता काय कितें. आणि तुम्ही एक शब्द वापरलो, हांव ती बारीकसाणेन आयकतालो की हो जो घटनाक्रम जर पळयलो जाल्यार आपल्या एक दिसता की हे खूब दीस जाले शिजताले म्हणून. कितें शिजताले आनी कोण शिजयतालो? I never expected me to be part of it. How can I? I'm a senior BJP MLA, senior as a minister, no allegations, फाटी सांगले तुका हे सगळे. बट शिजताले म्हणजे ताका काल सांगूंक पडले शिजताले म्हणून. कित्याक the way it has been created, or way it has been told, or way it has been told to me, it cannot come just directly from the central leadership. There must be something from somewhere they must have got, and they knew that I am a person who will never retaliate. असोय बोवाळ जाला की निलेश काब्राल मे गेट अ साऊथ गोवा लोकसभा तिकीट म्हणून. नंबर 1 गजाल खरी. नंबर 2 जर ऑपॉर्च्युनिटी आयली जाल्यार दिल्ली वचपाक आवडटलें काय म्हणून. See, I have no interest was. I'm still young. माझ्या मतदारसंघात I have got lot of things to do. Why should they cry for me? What have I done for them? I will not take any decision in future. One decision I took my resignation. Any other future decision will be first my constituency is my priority. And I will tell, and if they tell me, then I will take. म्हाका कोणें सांगूना रे तूं MP बी जाव म्हणून अशें म्हाका सांगूना. पण any other decision will be with my people because see, I have hurt them very badly by taking a unilateral decision of resigning.